सगळे गव्हर्मेंटचे डिपार्टमेंट सगळ्यांकडे उलोवन आता सीएमाकडे सुद्धा उलयले आम्ही सीएमाकडे सुद्धा आम्ही उलयले आणि हे आता इमिजिएटली तांकां इंस्ट्रक्शन दिवन ह्या म्हयन्याच्या भितर पावस सुरू जावच्या पयलीं शिफ्ट जावपाची आमी सगळ्या गव्हर्मेंटच्या सगळ्या ऑफिसरांकडे सुद्धा उलयल्ले आसा ताणें एस्टिमेट्स काडून जे कितें उरिल्लें कंप्लीट जावपाचें काम आसा तें कंप्लीट करून एका म्हयन्या भितर हे आतां शिफ्ट जातलें ताजेर कितें तांचे आमच्या मोस्टली म्हणून एक लँडलॉर्ड अशें ताणें ऑब्जेक्शन घेतिल्लें सो ते आतां आमी हांव सगळ्यां कडेन उलयल्लो आसा आता हे पयलीं शिफ्टिंग जातलें त्यानंतर कितें फुडलो तो इश्यू आसतलो सीएमा कडेन उलोवन जावं ओनरा हेजे भोसले कडेन सुद्दां उलोवन हे सगळें तांचे सेटल केल्लें आसा पण आमी देवा कडेन मागता जाता तितले बेगीन भितर खुबशे डॉक्युमेंट्स आसा कितले 73 पर्यंत जे पंचायत उबी जाल्ली आसा तेन्नाच्यान हांगा रिकॉर्ड सगळे भितर कपाटाक खुबशी भरलेली आसा जर आतां पावसा पर्यंत उरत जाल्यार एक सुद्दां डॉक्युमेंट लोकांच्या कोणाच्याच हातीन मेळचे ना प्रश्न कित्याक उद्भवता येयल्ल्या वर्सा जानेवारी फेब्रुवारी मार्च चालू जाला काय हो उदकाचो प्रॉब्लेम जाता आयज हेंच्यांनी कितले मॅनिफेस्टो हेंचे जावन गेले 24 वरां उदक दिता पण आयज परिस्थिती आमची बिचार मतदारसंघात अशी आसा की गेले दोन वरांय उदक लोकांक सारकें मेळना आनी येयल्ल्या वर्सा होच प्रश्न कितले तर म्हाका दिसता 15-20 वर्सां जाल्ली आहा एक टाकी बांदलेली आसा उस्पाक ती टाकयेर आतां थंय जंगल जाला येदो व्हडलो लाखांनी थंय खर्च करून ती टाकी आयज यूज जायना कितलीशीं वर्सां बंद आहा 24 वरां लोकांक अख्ख्या बिचोले तालुक्यान 24 वरां उदक मेळपाक जाय आनी हांव जबरदस्ती काय की हें उदक आमी दिवं शकता पूण तुमकां करपाची तुमच्या इच्छा ना 24 वरां बिचोले अख्ख्या बिचोले तालुक्यान बिचोल्यान मतदारसंघान उदक इजिली अवेलेबल करून मेळों शकता बिचोले PWD मिनिस्टर दीपक पावसकार येऊन गेले आणि त्यांचे सगळे न्यूजय आम्ही पळयलो की बिचोले मतदारसंघान एक नवो प्लान ते स्थापित करता 47 करोड कितें हे बिचोले मतदारसंघाच्या लोकांक आनीक एक फटींगपण प्लान आमकां साळानच जाय कित्याक ह्या साळान जर प्लान जाय ते अख्खे आमचे जे गांव आसा म्हणजे खरपाल म्हण दानोडा म्हण लाटपे म्हण उत्सव म्हण आनी बिचोले एरिया म्युनिसिपालिटी हांगा जर प्लांट घाली जाल्यार सगळे कवर जाता दुसरे एक हेंच्यांनी अजून स्टडी करूंक ना की बाबा पाणी लोकांक कित्याक पावंक ना थोडे लोक केरू करना कचरो आमकां व्हर अशें म्हणटा तुमगे एरिया म्हाका बरें दिसलें हांव केन्ना बी गोवा सांगता हांगा लोक बरे आसा बरे उलयता अशें म्हण तांकां दुसऱ्याक कितें जाता कचरो घेतले वयले आनी तूं कचरो व्हरपा येता आमकां तूं कांय लागना अशें म्हणटा तुम्ही म्हाका इतले केले मागीर चड उपकार जालो इतले त्याने काय ना गार्बेज कलेक्शन येता त्या भायलेक आम्ही सगळे लोकांना कलेक्शन करून घेऊन आम्ही 3 महिन्याचे रेशन घेवपा ठरयलां आयज तो प्रोग्राम दवरलो आमी तशेंच करून ताका एनकरेज करपा लागून घेवन टायमार ती कामां येतात एनकरेज करपा लागून घेवन ताका पयशाचे हार घायला सो तांदूळ तेल बिस्कीट सगळे लोकांना सगळे मेंबरान पीठ 33 बिल्डिंगेचे आमगे सगळे लोकांना मेळून घेवन आमी ताका बरें काम लागून घेवन हे एनकरेज केला सो हे कोविडा टायमार COVID-19 दुयेंसा टायमार ती आमकां कंटिन्यू लास्ट 30 दिसाक विदाउट रेस्टलेस तेणी हे आमकां सर्वीस दिला आमचे हे रांपोण्यो पयलींच्यो रांपोण्यो 100 इयर्स पयलींच्यो रांपोण्यो हातीन ताळपाच्यो आमचे ताणेन मोटर नात आमची पयर रांपोण मारली आखी राफ सियांक पिंजोन येयल्या तुजे लागीं आमी मागतात आमकां थोडो आदार करचो एक 100 किलो जाळ दिवपाक हेचो ही आमची पयलींची रांपोण आमी रोलिंग करून वयतात आमचे खाली 2 ते 3 किलोमिटरांचेर रांपोण मारपाची आनी दुसरो आमचो उपकार तुजे जाणेन जाता जाल्यार हे आमचे बोटकार आम रांपोण माताय थिंगा चोळ तेंकोन येताय तेंकां मातशें भायर येवपा म्हूण कायदो घाली आम भुरगीं बा कितको पोसतले हे आमची बायल आनी भुरगीं घरा बोबाड मारप दाडी तुवें जोडटे आमकां पावना कितें करपाचें आनी ते लायट घाता त्या टायमार दर्यात वयर देगे नुस्त्या 15 पांट पडा तें 4 पांट टिकून पडना तें लायट घायले तशेंच रांपोण आमी चिकला बोली आनी ती आतां आमी वयर पात्री अशें करून तुटोन पिंजोन रांपोण आनी सेमाक आमी हेल्प मागता आमकां कितें हेल्प कर म्हणून